हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय. सो गायज माझी च्या बीन घेऊन जाल्ली आसा. ऑलमोस्ट माझी सगळी कामां जाल्ली आसा. सो म्हटलें आयज भायली कामां करून घ्या. कालूय थोडी कामां केली, आयजूय थोडी कामां करूया म्हटलें. आणि सायड बाय सायड म्हाका हेल्प करपाक गेला संजय ब्रो मोटो बा आणि तो पळय थंय बसलेलो आहा. सो म्हाका आतां फोडूंक जाय खोबरें आणि संजयाच्या आईनूच दिल्ले ते खोबरें. तेल काढून हाडूंक जाय आमकां म्हणून. सो म्हटलें ते फोडून घेवया, तितलेच मम्मीकूय हेल्प जातली आणि संजय येयल्लोच आसा न्हू. सो तेज्या कडसून मातसो हार्ड वर्क करून घेवया कारण म्हाका लागून ते भरपूर डिफिकल्ट आहा फोडपाक. सो आतां मी फोडून घेतली आणि हांवूय फोडटलें. म्हाका एक्चुली फोडपाक येयना बट हांवूय ट्राय करतलें. चला तर फोडुया. खोबऱ्याचें तेल काडूंक नाल्ल फोडुया. संजया तो पळय संजय थंय बसला. आणि हो पळयात हांगसर आमी उदकूय हाडलेलें आसा थोडें संजयान फोडलें बीन खोबरें आणि आतां टायमपास करता मोबायलान. अय काम कर चल. खर्च ते उरलेले ते फूड कितले आसा पळय ते चल फोडया बेगीन. कसली गेम खेळटा? काम करतना कसली गेम? तू खंय गेल्ले तर म्हाका आनी कामां ना रे. एक काम कर बघ येयला कित्या तुका कोणी यो म्हटलेलो? तूच येयलो न्हू. सो कर आतां काम. दोळ्यान ते गेलो तुझे ऑल द टाइम दोळ्यानूच वयता. आक मारी. आणि संजय नायट शर्ट पळय अतरंगीत घातलो सामको. अतरंगीत शर्ट हा सामको. फोड फोड मागीर तुका एक ये चॉकलेट. चॉकलेट एका धपक्यान दोन. हे फुटले मरे तर शे सॉलिड मरे तू. सो गायज खोबरें फोडपाक स्टार्ट केल्लें आहा आमी आणि संजयान फोडपाक सुरवात केल्ली आसा. एका धपक्यान दोन कुडके बरोबर न्हू. तुकडा खंय तुकडा कसले तुकडे. कोणाक दिले खोबरे आमकां तुम्ही आमकां दिले म्हणा फोडूकूय तुवेनूच जाय न्हू. तू तेल व्हरचो ना कितें खड्ड्याक घालूंक. घालिना तेल माथ्यार तू हरशी म्हणून विचित्रच म्हणीस. यो नाल शिरकालो तू काट. हट्टीचे मारी बरं कळ ना फर्स्ट टाइम ट्राय कर. हट्टी मारी काजी देईल फुटत ना रे. अरे फुटत नाही हा दाखव तुका एक धपक्यान फोडून एक नाल दोन धपकेत पुरो म्हाका दाखव. फुटंग तरी जाय रा. अरे लागलो हा. तुझी आशा जाय. हट हट शी फायनली मिशन कंप्लीटेड. यस बाय फोडले आम्ही. दाखय कपडे. हा दाखयते तुका एक धपक्यान दोन आणि एक ट्राय करते. आणि हांगसर पळय कोण आसा तो. ये लिपची खेळटा लिपची. लिपची खेळटा लिपची. तो कोण मोठो का पोटो? पोटू. तो आमचं पोटू. अरे देवा देवा नाल सुद्धा पळाता. नाल बी आता म्हाका. अरे देवा नाल म्हणतो दुखले.
असं आहे बा. कितले हार्ड काम करता न्हू तू. अरे देवा देवा, इतले काम कोण करू शकना दिसतं. सगळी चेडवां कामां करू शकता म्हणजे हांवूय करू शकता. येणे कितें हो कोण अ, तेच काय खबर ना न्हू. थोडे या येयलो येयलो अच्छे. हे पळय. एका पळय तेका तो आता कितें करता. तेका हे जाय कितें एटेन्शन जाय. तेका इग्नोर केलो न्हू आमी तेका लागून. हे अरे कितें करता. चल तेका पळोवंक ना न्हू आमी इग्नोर केलो. अपेच 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 पोट्टू बा आमचं पोट्टू. डिश 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 डिश. सो काय ऑलमोस्ट आम्ही पळयात कितले फोडले. कोण आहे ते सगळे तू कोण फोडले तुवें. हांवेन फोडले. बरं बरं हांव तुका दाखयता आता. चल मरे दोन डबक्यान एक आता नाल तू फोडून फोड दाख. चल. तो भियालो तुझा हेल्पर भित्रा मरे तो. हेल्पर तो पळय थंय गे. हेचो हेल्पर भित्रा. काडूंक जाय ते मागीर. तुवें केन्ना फोडलेली ती खोबरें केन्ना फोडलेलें. तू येयलो म्हणून तुका काम गावलें पळय. ओय संजया तू येयलो म्हणून तुका काम गावलें. कामाक लायलो कितले तर तुजे दिसाचे. 2000. आज्यान दवरला 2000 दिसाचे 2000 खंय कितें सांगता आतां पळय. हांगा 500 रुपया सुद्दां कोण दिना आनी हेका 2000 दिवपाचे कितें आमी. थँक्यू आं तू येयलो म्हणून. दुसरो दीस लागतलो न्हू नाल फोडूंक. म्हाका 4 दीस लागतले नाल फोडूंक म्हणून तुका धाडलो मरे पळय. कोणी धाडलो. तुका सिग्नल काडले कितें म्हाका आयज हें काम आसा सो तेका हेल्प करपाक या म्हणून. आनी गायस कालचे सुपारे कितें जालें. हय म्हाजें काम आसलें म्हणून तुका आपयल्लो पूण तुवें हें व्हडलें काम केलें आयज. आनी काल हांवें जी टमाटां काडलेली पळय ती आयज भरपूरच पिकल्या. खूपच पिकल्या ती बीन हांव काडून घेतलेलें घरच्या घरात पिकोवप आतां. अशी कोण कोण लायता कमेंट करून सांगा. आमी पयलीं भरपूर लायतालीं पूण आतांच लायना. आनी हांगसर उदक भरता तेका लागून आमी चड कांय उत्पन्न करिना. नाल्यार बटाट सुद्दां लायला हांवें एकदां कारण म्हाका लावपाक आवडटा भरपूर. बटाट सुद्दां लायला हांवें टमाटां लायतालें. सो आवडटा म्हाका लावपाक कितें कितें आनी हेजें काम चालू आसा. बेगीना सांग जाय आं दीस काबार जातलो मागीर तुका कमी गावतलें. खंयच्या खातीक बसला रे. बटाट कहो दिसता बटाट कहो दिसता पळय. तू खोबरें सोलता काय बटाटांनी खेळटा. ए तुझ्याच सारको आहा तो बटाट्या विशीं. वळें कितें वळें. काल हांवें 2 टमाटां काडलेलीं पूण आयज पळयात कितलींशींच आहात. घोसूत आहा पळयात पडलें. हे पळयात एक हांगा. एक पडलें खंय आहा तें. आसले सकयल
पळयात आज कितली गावली टमाटा. घरच्या घरातली टमाटा आईची. खोबरे भरून झाले मरे. भरून खोबरे फोडून झाले ते पत्रे लोखंड एजॉय बीन यूज जाता. उज्या गाडी ना किदें तू खंयच्या दुनियेन हा खंयच्या दुनियेन हा हे उज्याक यूज जाता ते खबर ना तुका. ते खबर हा. बरं असे उकलून बारीक बारीक करूंक जाय कुडके. सो गायज ऑलमोस्ट आमचे डन आसा. फोडून जाल्ले आसा. आता आमी पीस करून दवरता. मागीर मम्मीक नाल्यार मम्मीक करचे पडटले पीस. ते परत हांवूच करून दवरता तिका बरें पडटले. वारो बरो येता न्हू हांगसर. थंड मळब पळय कशें दिसता एकदम नितळ. थंय म्हणटा खंय थंय बाय आसा ती पयल्या थंय ना या आता हय आता पयली कर मुगो वचून या चल तर या. सो गायज ऑलमोस्ट आमची खोबरे फोडून जाल्ले आसा आनी आमच्या सकयल भाटान न्हू बाय आसा ती दाखयता संजयान केन्ना पळोवंक ना. सो म्हटलें तेका ती दाखोवया. चला तर या न्हू चल या. खावची पाना ती गो ती पान सुपारी खाता ती. अशी करून दे वेल न्हू ती. आई कितें करतात अशी करूंक दे मरे. अशी करून खावंक दे. आनी सुपारी अजून भुरग्यापण वचोंक ना न्हू तुजे. यो उदक बुरशे झाले पण न्हू कित्याक लागून ते येल्लो कलर झाला उदक पण भितर सुपारे बीन पडटा न्हू तेका लागून येल्लो जाला असो. सो गायज हे आसा ते पार्ट. ऑलरेडी हेजेर ब्लॉग आसा आकाशा बरोबर. जाय जाल्यार तुमकां लिंक दिता तुम्ही पळोवं शकतात तो ब्लॉग. आणि उदक बुरशें जाल्लें आसा हांगसर कारण हितून सुपारे पडटा कितें कितें कचरो बीन पडटा तेका लागून. आनी बाटानूय सगळें हे पडलेलें आसा. हॅलो गायज लिपचेल्यान खेळटा आमी कितें हांगसर लिपच्यांनी सो आमी बाय बीन पयली आनी संजय गांवीन बाय दाखयली. आतां आमी घरा वयता कारण ऑलमोस्ट म्हणटा जशें जीव जॅम जालो. या न्हू आतां खंय गेलो फाटल्यान पयली ना तुवें बाय कशें दिसलें तुका भाट. आनी हांगसर न्हू वारो एकदम बरो येता थंडगार सामको. खरेंच हांगा वारो बरो येता थंड सांग कारण सगळ्याकूच अशें भाट आहा. सो आमी आतां घरा वयता.
भाटांसून बरें पडलें संजय आयज येयलो म्हणून, कारण म्हाजो तितलो टायमपासूय जालो आनी कामूय जालें. मम्मी म्हणटली बरें जालें. शाब्बासकी दितली तुका आयज तेणी काम केलें म्हणून. तर चला तर आमी आतां घरा वयता, फ्रेश जाता, जेवता आनी मागीर मेळटा तुमकां. त्या म्हणसर बाय बाय. काय जावं थंयच्यान येयले, जेवले आनी न्हिदोवन दिले, कारण जीव म्हजो भरपूर जॅम जालो, सामको काबार जालो काम करून. सो हांवें मम्मीक म्हटलें हांव डायरेक्ट न्हिदता म्हणून, आतां आनी म्हजे कडेन कांय जायना. सो हांवें एक झॅम काडली आनी जस्ट हांव उठलां आतां 5 सुमार. सो म्हटलें ब्लॉगूय कंटिन्यू करया म्हाजो. आनी हॅरी बीन आसा सायडीक. 5 जाल्ली आसा, सद्या म्हाका माजरांक बीन जेवण घालूंक जाय. 5 म्हटल्यार तेंचो जेवणाचो टायम. सो आतां जेवण घालूंक वयतलें. तेज्या पयलीं हॅरी आसा हांगसर, हॅरी न्हिदलेलो आसा. सुस्त क्यूटसो न्हिदलेलो. पळयात तुमकां दाखयता हांव कसो न्हिदला तो. पळयात हॅरीची बॅड. ही पळय लॉडा बीन जाय पडटा तेका. आनी हांगसर पळयात क्यूटसो न्हिदला. आनी हे ऑलमोस्ट आमचे फूल पॅक आसता, तेकाच लागून तो भायर वयता. अदरवायज माजरां येत म्हणून. आनी ही तेजी बॅड. आनी उशे बीन कसो घेवन न्हिदला पळयात. उशे जाय पडटा तेका, लॉडूय जाय पडटा तेका न्हिदपाक. सो पळयात आनी अशें आमी तेका बॅड केल्या. हांगसर बसता तो आनी भायले पळयता. हांगाय बीन सगळ्याक नेट आसा. आनी हांगसर न्हिदला पळय. न्हिदला तेका न्हिदोनी हांव जेवण घेवन वयता. माजरांक जेवण घालतलें आतां. पळयतलें ते खंय आसात ते, सोदया तेंकां. उलो मारलें काय रोखडे येतात ते. ए यो रे यो. एकलो दिसलो म्हाका. आमगेर 3 बोकले आहात आनी तिगूय सेपरेट टायपचे. 2 जाण आसा तेंकां बिस्कीट जाय पडटा आनी एकलो आसा तेका जेवण जाय पडटा. आनी फुड्यानूच आसा तो. हांव पळयात घे. घे. काळोबाकडे येवन बसले 5 मिनटां थंडगार. हांगसर बसया म्हटलें 2 मिनटां. सो तेका लागून हांव हांगसर येयलें. आनी सद्या मम्मी ना. मम्मी दनपारात शेतान गेली, आतां येतली ती. तेज्या मागीर हॅरीचोय टायम जातलो रोखडोच. हॅरीकूय वॉकिंगेक हाडूंक जाय. आनी गायज मोस्टली हांव व्हिडियोन कामूच दाखयता. सो जें आसा तें आसा, खरें तेंच दाखयता. फेक पण दाखोवपाक म्हाका आवडना. आनी हांव हांगसर येवन बसलां 5 मिनटां. आनी बरो वारो मारता हांगसर. आनी सनसेटूय बरो जाल्लो आज सद्या. सो हांव वेट करता मम्मी येतली आतां. मम्मी दनपारात शेतान गेली, मळ्यान गेली ती. तिका कोणी आपयली यो म्हणून, सो ती थंय गेली. सो आतां येतली ती. तिचो वेट करता. ती येयली काय मागीरूच हॅरी वॉकिंगेक हाडटलें हांव. कारण हांव हॅरीक कसोच सद्या तर हाडिना. कारण ते दीस एक इन्सिडंट जालो, तेज्या मागीर हांव तर हॅरीक कसोच एकलो हाडिना वॉकिंगेक. टायम गावलो काय तोय बीन इन्सिडंट तुमच्या बरोबर शेअर करतलें कितें जालें तें. सो सद्या हांव बसून घेता हांगसर. मम्मीचो वेट करता. मम्मी केन्ना येतली ती. मम्मीचो वेट करता करता संजयूच म्हणपाक लागलो आमी हॅरीक घेवन या म्हणून. आनी पळयात हॅरी आनी संजय वॉकिंगेक गेल्ल्या. हॅरी संजयाक वॉकिंग दिता. संजय हॅरीक वॉकिंग दिना. बरोबर न्हू. तो तुका वॉकिंग दिता, तू तेका वॉकिंग दिना. तो उदक घालीत येतलो, कारण आमी झाडांक उदक घालना न्हू. सो तो उदक घालतलो.
सो फायनली मम्मी मळ्यांसून येयली आणि आयचो ब्लॉग हांव हांगाच कावर करता. आय होप सो आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. बेल आयकॉन बीन दामपाक विसरू नका. त्या कारणान तुमकां माझ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येतले. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर बाय बाय.